आम्ही चारांक आमचे चेकअप केल्ले आम्ही जे रेगुलर करताले ते तेन्ना सकाळी चारांक त्याचे ब्लड प्रेशर 83/62 म्हणजे देंवल्लो हा जो 70 आसलो राती पर्यंत तो कमी जाला खूब आनी शुगर आहा ती 85 जाल्ली आहा. ते गव्हर्मेंटाची ॲम्ब्युलन्स आसा आमी सकाळी आमदारान ते डिक्लायन केले बाबा आमी तुमचे चॅक करिना म्हणून कित्याक समज तांकां जर एज अ प्रोटोकॉल ते मागीर फॉलो करता आनी मागीर ते व्हरोंकूय शकता ताका कळ्ळें मागीर ते कितें जावंक शकता ते आमकां नाका जाल्ले डायवर्ट जाल्ले नाका म्हणून तेणी ते रिजेक्ट केले तेंचे आनी आतां परत आमी 2 वरांनी आमी चॅक करता. म्हणजे तुम्ही पर्सनल प्रायव्हेट आमचे प्रायव्हेट डॉक्टर्स आनी प्लस आमी ते इंस्ट्रुमेंट्स आमचे कडेन आहा ते चॅक करपाचे तितून आमी चॅक करता आनी आमचे डॉक्टर मॉनिटर करता 2 वरांनी ताका आमी अपडेट दिता बाबा हे जाल्लें आहा म्हणून. मातशी डिफिकल्ट जाता कारण तुशाराक व्हेरी डिफिकल्ट जाता म्हणून आमी सांगलां लोकांकूय सांगलां कोण येता तांकां ते काय ताका उलोवपाक चड जायनाका म्हणून कितें आहा ते अपडेट दिता आमी आनी जशें की सांगलेलें आमी की हांगा सगळ्यांक उलोवंक माझा लोक येवूच आसा त्या प्रमाणे आयज जे मिटिंगेन आमी कितें जाता ते फुडें तुमकां सांगतले. तर ही ॲम्ब्युलन्स आहा ती गव्हर्मेंटाची काय खंयच्या टायमार येयली? ना ती राती आमकां मामलेदारान फोन मारलेलो सुमार 12 की बाबा अशें आमकां गव्हर्मेंटाच्यान हाचो प्रोटोकॉल आमकां ताका चॅक करचें पडटा की तो मेले म्हणून सो तेंच्यांनी धाडलेली तेन्नाच्यान आमी ती ते एक्सेप्ट करूंक ना मागीर कित्याक ते मागीर कोणतरी कितें पॅरामिटर दाखयता आमकां खबर ना आनी मागीर ते व्हरोंकूय शकता पुलिसांक सांगून ते व्हरोंकूय शकता चॅक करूंक म्हणून ते आमी डायवर्ट जातले म्हणून आमकां नाका सो आमी हांगाच तेणी सांगलां की हांगा स्ट्रायक करतलो इंडेफिनेट आनी आयज कितें आहा सगळ्यांक उलो माजला तेन्ना आमी फुडली वाटचाल आयज हांगासून डिक्लेअर करतली. दोतोरान कितें सांगलां कितले पासून सिरियस आहा हें आतां हे सिट्युएशन? व्हेरी सिरियस आहा तो तेणी सांगलां की एटलिस्ट ताका आनी चड विदीन हे आयज तरी सामको तो जाम पडटलो कालूच तरी सांगलेलें की आयज जर तो ब्रेक करिना जाल्यार तो खूब जाम पडटलो आनी व्हेरी सिरियस आहा ते सो ताका किडनीक ना लिवराक जर कांय फ्लुइड मेळना काय हे मेळना कितें म्हणटा ते शुगर आनी सॉल्ट तशें कांय मेळना जाल्यार तो किडनीक आनी लिवराक इरिवर्सिबल इफेक्ट म्हणजे फाल्यां जर सारको सुद्दां जालो जर तेणी स्ट्रायक ब्रेक केलो जाल्यार तो इफेक्ट तसोच उरतलो म्हणून सांगलेलो आहा. सो आमकांय काळजी आहा तेजी मात सरकाराक हेजी काळजी लागपाक जाय आनी ते डिमांड्स आहा ते 2 सिंपल डिमांड्स आहा ते आमचे ते कोण ताका मॅन हँडल केला आमच्या ट्रायबल्सांक आनी ताका हें करपाक जाय सस्पेंड करपाक जाय टर्मिनेट करपाक जाय आनी 39 ए जो आहा ते स्क्रॅप करपाक जाय हेजो सांत आंध्राची नॉ एप्लिकेशन आहा ती आनी ते दोन जर आतां जर सगळे लोक गोंयचे लोक दुसरे डिमांड करता तेव्हा आमी सरकाराचे फुडें मांडटले. आतां सरकाराचे तुमकां कितें तरी येयलां अपार्ट फ्रॉम तो मामलेदारान कितें तुका ना आमकां तशें तरी आजून तरी सद्या कांयच ना. सरप्रायझिंगली कलेक्टर इतले लागीं आसून कलेक्टरान आपली कोणूच तो येवंक ना तेणी एक्चुली हिंगा इंटरफियर जावन ती सरकाराक तेणी मॅसेज पावोवंक जाय आसली. एक मेमोरंडम आमी एका दिला गव्हर्नराक दिला आनी एका दिला स्पिकराक दिला तो तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पुलिसांचेर आमचो डिमांड कितें आहा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटान सरकाराक पावोवंक जाय चीफ सेक्रेटरी कडेन पावपाक जाय आसली तो अशें सो आमदार आमी कितें म्हणटा जर तुमकां असेंब्ली कडेन जायना स्क्रॅप करपाक एक ऑर्डिनन्स काडा आतां जो कॅबिनेट डिसिजन एक ऑर्डिनन्स काडून मागीर तुमी फुडें असेंब्लीन फुडें तो रेटिफाय करा पण तो रेटिफाय करून एप्रूव करून घे सिंपल आहा वे आउट आहा म्हणटा खूब वे आउट करपाक अशें असेंब्लीत जाय म्हणून खबर ना असेंब्ली आहा आतां 6 तारखेच्यान असेंब्ली आहा तेन्ना पासून तेणी तशेंच रावपाचें आमचें प्रिपरेशन केन्ना करतलो आतां फाल्यां 1 वीकाचे प्रायवेट मेंबर्स डे रेजोल्युशन घालपाचें आहा मागीर प्रायवेट मेंबर बील घालपाचें आहा तेन्ना लोकांक सांगपाक जाय कसली बिलां घालपाक जाय ते तो हांगसर बसले जाल्यार ती प्रिविलेज ती वयता न्हू सो तशें आसा. तो आतां हें आहा पळय मिटींग आहा पळय ती तुमी कितें व्हडली मिटींग करपाचें आहा? व्हडली मिटींग आमी हांगसर सगळ्यांक आपयला सगळ्यांचे जे काल आमकां सपोर्ट ऑपोजिशन लिडर सगळे आसले ते आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज आनी एक्टिविस्ट NGO सगळ्यांचे मत घेवन आमी फुडलें डिसिजन कितें आहा तें करपाचें. एकूच सांगता की आमी कालूय सांगलेलें की आमी विश्वजीतच्या बंगल्यार नाजाल्यार CMच्या बंगल्यार वचपाक फाटीं फुडें जावची ना आनी खंयचे गोवोरमेंटान ऑफिसार वचपाक आमी फाटीं फुडें जावची ना सो ताकाच लागून आमी सगळीं मोर्चा बांदले आहा की ती आझाद मैदानान सुरू करतले. आतां लोकांचें ओपिनियन कितें आहा जेन्ना समज तो तूं हेका लागून झगडटलो गोंया खातीर झगडटलो जाल्यार पयलो सो तुजें हेल्थ सारकें आसपाक जाय आनी तो हेल्थ डिटेरियोरेट जालें जाल्यार मागीर तें तुजें झगडोनूय कांय फायदो ना जाता. तर काल म्हणलेलें तुमी ट्राय करतले म्हणून ताका कन्विन्स करपाक कितें तरी फ्लुइड घे म्हणून जावना कन्विन्स जावना तो ना तो फक्त उदक घेता उदकाचें आमी कन्विन्स करून उदक तरी पिवपाक ताका लायला आमी कित्याक सांग उदक पिनासतना तर रावत जाल्यार आनीक डिटेरियोरेट जातली ताकाच लागून तेगेर तो उदकाचेर आसा आतां ऑलमोस्ट 3रो दीस एंटर जाता कित्याक
एक जर आता TCPन बसलेलो त्याचो इफेक्ट आसा प्लस कालच्यान तो कांय खावना तेणी आतां तो उदकाचेर फक्त आसा तो म्हण लिमिटेड ताका जाय तेन्ना तो पिता आमी लोकांक सांगला तुमी तेजेर कांय हें करनाका म्हणून मागीर ह्या 2-3 वरांनी कितें आमकां दिसता हेजो निकाल लागपाक जाय कित्याक आमी कितें आहा फुडलो डिसिजन आहा तो आमचो स्ट्रॉंग डिसिजन आसतलो सगळ्यांक डिस्कशन करून आमी कितें आहा ती मोर्चा बांदून फुडली करतली म्हणजे आयज समज निकाल लागना जाल्यार फुडें तुमचो प्रोसेस कितें आसतलो मागीर तेच डिस्कस करून फुडली स्ट्रॅटेजी करतली कितें काल अचानक ते सगळें जालें आमकां खबर नासलें आमकां डिटेन करतले म्हणून की एक दीस आमकां तेंच्यांनी कांय करूंक ना अचानक जालें आनी मागीर तेंच्यांनी अनावन्स केलें की तुशारान आनी विरेशान की आपूण इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक करता म्हणून सो आयज कशें कितें डिसिजन जाता तेजेर आमी फुडलो डिसिजन करतले मग हंगर स्ट्रायक तो कंटिन्यू करता आनी गरज पडल्यार म्हाका हंगर स्ट्रायक करपाक जाय सगळ्या विलेजरांनी करपाक जाय पांयांच्या विलेजरांनी करपाक जाय मागीर चिमोलकारांनी करपाक जाय ऑपोजिशन MLAंनी करपाक जाय तर तेवूय करपाक आमी रेडी आहा तर मास हांगा स्ट्रायकाचेर करपाक रेडी इशारा दिता तुमी डिस्कशन चालू आहा आमचें तेच म्हणटा सगळे जाण येवन एक आतां हे फक्त पांये मतीत 39 उरलेले ना एक गो अगेन्स्ट 39 ते दिशेन वयता जे आमी पयलीं एकदां आंदोलन केल्लें ताका लागून आतां परत एक आंदोलनाची आमकां एक वाटचाल मेळिल्ली आसा ती फुडें कशी वता ती पळोवया समज आयज जनरल महान हें करतले तशें आमी तसो एक विचार आसा ते डिस्कस करून सगळे करतले तर आता लोक येत आहा सद्याक लोक येता म्हणजे अशें दिसता की सरकार लोक पळोवनूच मागीर हें डिसिजन घेता तशेंच आसता तो पळयता बाबा लोक कितले पर्यंत स्ट्रेच करूंक शकता कितले लोक येता कितले नंबर्स येता 45,000 लोक येता काय 5,000 लोक येता तर तशें पळोवंक तशें मे बी तो विशेशकरून ते पळयता तो म्हणटा 45,000 लोक हाडटा तो तेज्याकून चड आमच्याकून तेज्याकून 45,000च्याकून चड तो लोक हांगा येता काय तशें पळोवंक शकता तो पळोवया तेजे गणीत ताका पळोवन आमी लोकांनी डिसायड केला की जी वर्तिका ज्या म्हणटाली की आपल्याक काय पावर ना म्हणून आमी ताका सांगला की आमचो पावर की लोकांचो ते तुमकां दाखयतले